नुवे वाठारात प्रस्तावित बांधकाम प्रकल्पाची तपासणी करताना तणावाचे वातावरण निर्माण झाले। सुमार 400 चौकड मीटर प्लॉटाचेर 3 माळयेची 8 फ्लॅटांची निवासी इमारत बांधपाच्या प्रस्तावाक थळाव्या लोकांनी आणि समाज संघटनांनी खर विरोध केला। या प्रकल्पाक लागून येरादारी, पार्किंग आणि थळावी नागरी सुविधा वाडटल्यो असो भंय थंयच्या रहिवाशांनी उक्तायला। पळया She can use this word. She can use this word. No, you can use. You can interrupt in my business. She can use. उनके vehicle के FAR आसा तें आमी तशेंच म्हणलें की he has taken a 100% FAR with 9 flats in that आनी आमच्या सराउंडिंग 10 प्लॉटान 10 घरां आसात आनी तेच्या एकच प्लॉटान 9 फ्लॅट्स येतात and which is eventually going for a rent or कोणाक दिवपाचें but 9 flats on one it's a 400 square meter area so तेका 100% FAR कशी दिली ती आमी तेका विचारलें नाही because I heard it there is a PIL on this and new projects with 100% FIR is not approved. And in fact, she also said it could be 120%. So आम्ही अपोज केले कारण आमी उदकाची पयलीच शॉर्टेज आसा आमी टँकर तेच्या घरान उदक पावना टँकर आमकां हाडचें पडटलें 1 वर्स पयलीं उदकाचो प्रॉब्लेम आसा गार्बेज प्रॉब्लेम आसा पार्किंग आसा तो म्हणटा 9 जाणांची पार्किंग आपण थंय करता 400 स्क्वेअर मिटराचेर 9 गाडीचें पार्किंग कसो करतलो तो आमी अपोज करतले काल सरपंच येयली तुमी पळयलें सरपंच आमकां सांगता की वॅलीड रिजन दिया ते अपोज करपाक आमी म्हळें हेच वॅलीड रिजन की वॉटर क्रायसीस आसा हांगा गार्बेजी क्रायसीस आसा परत सिवेजाचो प्रॉब्लेम जावंक शकता पार्किंग प्रॉब्लेम जावंक शकता तरी पण ती म्हणटाली की तुमी वॅलीड रिजन दिया हांव तो रिजेक्ट करता म्हणून पण ती काल ती तशी गेली आनी ती परत आज इन्स्पेक्शनाक येयली आनी इन्स्पेक्शना येतना आमी मॅडमीक आपयल्लो आणि मागीर ते उलयता inspection is incomplete any which way, okay? आणि त्याने इन्स्पेक्शना प्रमाणे तांकां लोकांक कितें सांगलां तुमकां तर प्रॉब्लम आहा तुम हुंय कोर्टान एप्रोच कराय आपण हुंय कमिशन हुंय दितले हें सांगलें मागीर कितें सांगत तेणें कितें सांगलें टू गिव द कमिशन्स दिस इज रॉंग बिकॉज वी एज द विलेजर्स वी हॅव आर इंडिविज्युअल बंगलोज सराउंडींग आनी हें हुंय पयलीं तांकां सांगिल्लें हुंय आमकां 6 फ्लॅट कितें काटाय म्हूण मागीर तांकां इंचाल जाल्यार हुंय 9 फ्लॅट्स काटाय म्हूण मागीर स्टील पार्किंग कितें आहा सो ती कितें म्हणटाय आमकां सारकें पयलीं सद्या उदक येना आमकां पयलीं सद्या लायट सारकी ना गार्बेज इश्यू आहा हे सगळे इश्यू आसतना आनी आमकां चड मनशां आहाय हाल कितें जावपा शकता भायल्यान ते मायग्रंट आहाय ते अशे भोंवताय थिंगा सो दीस इज ऑल वॉट दे हॅव पुट अप इन द दीस थिंग एप्लिकेशन आनी ते सबमीट केलोलें सो ते आतां कितें सांगता just because you all bought her going to oppose the project, I will see that I give him the permissions. You all challenge in the court, okay. So this is absolutely wrong. Elected representatives should be with the people. Therefore, and tell me one thing. If she was right and if she was doing the right thing, why would people need me? Why would even they call me? She was doing her duty, then we do not tell me. Why would people want to call me? Not only here, anywhere else also. Why would people call me when the elected representatives take the responsibility of the people and do according to the people need? Then why would people want activists or social workers or someone? In the matter of fact, लोकांक police take on a so we are bori kon soltali. We don't need police. We don't need other authorities. We don't have to go to the court. We don't need advocates. Ita sogle sarke bori kon solat ma. Get water here. And this the roadway width is not sufficient for this should be. It officially may be correct. You given to complaint to panchayat? Yeah, well, and we asked for the plan. ITI we have given. Yesterday only. We have given ITI yesterday only, and today we have given the complaint regarding this. We don't want this. सिटीच जालो हा जाणवते आमगे हिंग पंचायतींक फायल येताय फॉर कन्स्ट्रक्शन लायसन्स पर्पसीस आनी खंयचे पंचायती येताय आनी पंचायती पळय त्यो लायसन्सीस पळय मागो येता हिंगा TCP सोन अप्रूव्ड जावन येता 60% इज दी FAR विच इज अलाउड इन नुवे बट विथ TCP clearances they get up to 100% FAR. Now this is a vicinity which is of survey number 40 bar something ma khobana to kitna survey sorry 10-2 is the survey number atinga 1999 2000 1 minute no in the year 1999 2000 one Borges family
had done subdivision of plots here. आणि हिंग सबडिव्हिजन ऑफ प्लॉट्स जायन हिंग घोरे येयले रेजिडेन्शियल हाऊसेस येयले आता पयलीं तेंपा चोयल जाल्यार हिंगा सबडिव्हिजन अलाउड आहले बट आता पळय तूं हिंग उब राव आनी तूं हितींग वयर पळय तो दोंगर आनी हे सबडिव्हिजन म्हणटाय ते आमगे हे पंचायतीन केलो ना इट इज फ्रॉम वेन 1999 to 2000 सो देरफोर देवर सबडिव्हिजन ऑफ प्लॉट्स विच हॅव बीन डन हियर आता जेन्ना हांव हिंग पळय रिपोर्ट करपा येयलें काल शेड्युल्ड आहली रिपोर्ट आणि जेन्ना हिंग काल शेड्युल्ड आहली इन्स्पेक्शन हिंग काल पळय शेड्युल्ड आहले ते कालचो एप्लिकंट म्हणटाय तो हिंग येवंक ना